नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। कुठ्ठाळे ते वेर्णा हायवे डायव्हर्जनाचेर निर्णय सांकवाळे सेंट जोसेफ वाजाचे फेस्ता उपरांतूच शेतां लिजार घेवन तात्पुरतो रस्तो करपाचोय विचार, सुदीन विजयाची बसका। विधानसभेचे अधिवेशन 29 ते 31 जानेर मेरेन 3 दिसांत गुटलायतले। पहिल्या दिसा राज्यपालाचे अभिभाषण, अर्थसंकल्पाचोय विचार, सभापती म्हणटा निर्णय घेतली कामकाज सल्लागार समिती। सरकारी जमनीर अतिक्रमणाची मंत्री मिलिंदा आड कंप्लेन विजिलन्साकडच्यान पावली एसीबीक। चीफ विजिलन्स ऑफिसरान एफआयआर करूंक सांगल्यारूच एफआयआर। मडगावचो खापो हिस्ट्री शीटर गुंड टायगर उर्फ अनवर शेखाचे कारनाम्याचो व्हिडिओ व्हायरल। कोयत्यान मोटरसायकल फोडली, केस कापले, स्वताच काढलो व्हिडिओ, पुलिसांक ना काबजदाद। अडवई 70 खैरीचे झाडाचे स्मगलिंग केशीत 1500 उपरांत 4 जाणांक अटक। एकलो अडवईचो, हेर तीग सिंधुदुर्गांतले। अडवईचे आनीक दोग रडाराचेर, मोठे रॅकेटाचो दुबाव। आणि आय लीग डेब्युटंट रॉयल काश्मीर टॉप पोझिशनार कडेगाद ईस्ट बंगाला आड कोलकातात 1-1 ड्रॉ। कुठ्ठाळचे डायव्हर्जनाचेर निर्णय जानेराक सांकवाळे सेंट जोसेफ वाजाचे फेस्ता उपरांत म्हळ्यार 16 जानेरा उपरांतूच पर्वरे सचिवालयांत पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन आनी टीसीपी मंत्री विजयाची अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जाली। उपरांत हो निर्णय जाहीर जालो। तात्पुरतो रस्तो करूंक शेतां भाटां लिजार घेवन थंय वर्सभरापुरतो रस्तो उबारपाचोय विचार चल्ला। कुठ्ठाळे वेर्णा मेरेन हायवे बंद करपाचो निर्णय आता 16 जानेर मेरेन फुडें धुकल्ला। एक वर्ष बंद दवरचो पडटलो। बंद दवरतलो जाल्यार फॉर द सेफनेस ऑफ पीपल वी वॉन्ट टू क्लोज द रोड। कॉन्ट्रॅक्टरां जाय म्हणून क्लोज करना। वी रिक्वायर्ड इट मे बी देर मे बी एक्सटेंशन। गोंया पावस कसो पडटा, 3 म्हयने आमकां कामूच करपाक मेळचें। पळोवया मरे 30 तारखेक आमी वचून पळयता। 30 तारखेक बेसिकली इट इज एज फार एज द सेफ्टी ऑफ द पीपल इज कंसर्न, वेरी इम्पॉर्टंट फॉर हँडलिंग अ 28 लॉंग मीटर स्पॅन which they cantilever type which they have to lift and take. So as against that background, with the least possible inconvenience to the people, whether it is diversion of traffic, whether it is getting additional land of 10 meters on both sides, and with least inconvenience to the farmers, all that we are doing. शेतां लिजार घेवन तात्पुरतो रस्तो करपाचो विचार चल्ला। 30 डिसेंबराक त्या खातीर सुवातीचे इन्स्पेक्शन जातले। द वायबिलिटी इज जो शेत आसा ते लिजार मेळटा काय ना, बोथ सायड 10-10 मिटर आमकां मेळचें अशें, आनी वेदर इट इज परमिसिबल थंय आनी घरां वता काय घरां वचना, हो पयलो प्रश्न आमचो दिसता। ती जर जालें आसत जाल्यार फुडलो डिसिजन इज टू मेक अ रोड वायबल रोड। बोथ ना आतां 30 तारखेक आमी इन्स्पेक्शन केल्या नंतर जर प्रॅक्टिकली 1 म्हयनो आमी रोड क्लोज करपाचें डिसिजन घेतलें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी शिरीष कुंकळेकार। गोंय विधानसभेचे नव्या वर्साचे पयले अधिवेशन 3 दिसां भितर गुटलायतले। 29 ते 31 जानेर मेरेन अधिवेशन जाता म्हूण सभापती प्रमोद सावंत सांगता। पहिल्या दिसा राज्यपालाचे अभिभाषण जातले। अर्थसंकल्पूय हेच अधिवेशनात मांडटले काय विचारल्यार ते खंय कामकाज सल्लागार समिती थारायतली। फाटल्या अधिवेशना उपरांत 6 म्हयन्यांनी मुजत सोंपिल्ल्यान सरकाराक हें अधिवेशन घेवप चुकना। गोवा विधानसभेचे जे अधिवेशन हे 29, 30 आनी 31 अशा 3 दिसां खातीर प्रपोज केल्लें आसा एज पर द गव्हर्मेंट। तेजो बिजनस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जेन्ना जातली ताज्या उपरांत तेजो एक्चुअल बिजनस कितें आहा तो ठरतलो। ऑलरेडी आज फायल जी आसा ही गव्हर्नरा कडेन गेल्या, केन्ना तरी सोमारा आमच्या कडेन आयले, ताज्या उपरांत तेजें नोटिफिकेशन्स येतलें। ह्या पयल्या दिसा राज्यपालांचें अभिभाशण आसतलें, बट फुडलो बिजनस कितें आसा हो बिजनस एडवायजरी कमिटीन ठरतलो। ऑफकोर्स आसतलें, बट तेजो फुडलो अर्थसंकल्प वगैरे बाकीचा बिजनेस जो काय आहे तो सगळा बिजनेस एडवायजरी कमिटीमध्ये डिस्कस होईल।
शार उदरगत मंत्री मिलिंदाचेर अजून एफआयआर ना. सर्वे नंबराचे गुड्डुलासांवांनी सरकारी जमनीर अतिक्रमण करून बंगलो बांदलो म्हूण शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायका आड काँग्रेसीन केल्ली कंप्लेन विजिलन्सान एसीबीक धाडल्या. मात मिलिंदाचेर अजून एफआयआर जाल्लो ना. चीफ विजिलन्स ऑफिसरान एफआयआर करूंक मान्यताय दिल्यारूच खंय एफआयआर जावपाचो. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक आणि ताचो भाव उमेशा आड काँग्रेसीच्या वरद माड्डोळकारान 26 डिसेंबराक विजिलन्सांत कंप्लेंट केल्ली. मुरगांवां दोंगर बेकायदेशीर कापून सगळे नेम खुट्याक मारून सरकारी जमनीर अतिक्रमण करून बंगलो बांदला म्हूण मिलिंदा आड कंप्लेंट. विजिलन्सान ही कंप्लेंट एसीबीक धाडल्या. एसीबीन डीवायएसपीक मार्क करून हें प्रकरण पळोवंक सांगलां. एसीबीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण कंप्लेनीची मुळावी चवकशी केल्या उपरांत इन्चार्ज ऑफिसराक कंप्लेनींत तथ्य आसा अशें दिसत जाल्यार कंप्लेंट चीफ विजिलन्स ऑफिसर म्हणल्यार चीफ सेक्रेटरी कडेन खंय एफआयआर रजिस्टर करपा विशीं अप्रुव्हलाक धाडटले. हाचो अर्थ मुखेल सचिवान एफआयआराक बावटो दाखय मेरेन सध्या तरी सरकारी बंगल्याचे कथीत कांडांतल्यान मिलिंद मेकळो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मडगांवचो खापो हिस्ट्री शीटर गुंड टायगर उर्फ अनवर शेखाचे नव्या कारनाम्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाता. ताणें एकल्याक भुरग्याक भंय घालून अक्षरशः पांया पडूंक लायलो. वेल्यान बुरश्यो गाळी, मोटरसायकल मोडली, कोयत्यान केंसूय कापले. मडगांव आनी कुडतरीच्या पुलीस स्टेशनार ताचे आड कितल्योश्योच कंप्लेनी. एक्शन ना. पुलिसाक ताचेर हात घालपाची ना कापसदाद. गुंडाक मडगांव मेकळे. हो व्हिडिओ पळयात. मडगांवचो खापो गुंड अनवर शेख एकल्याक भंय दाखयता, गाळयो घालता, सकयल बसून माफी मागूंक लायता आनी टेरर दाखोवंक स्वता ताचो व्हिडिओ व्हायरल करता. आतां हो व्हिडिओ पळयात. कोयत्यान ताची मोटरसायकल फोडली. हो फोटो पळयात. कोयत्यान ताचे केंसूय कापता. सगळो प्रकार जाल्या उपरांत ताका फोर्सान मोटारीत बसूंक लायता. अशे तरेचे एक कारनामे अनवराच्या नांवार आसात. मडगांव कुडतरे पुलीस स्टेशनाचेर ताचे आड कंप्लेनीचेर कंप्लेनी. मात पुलीस भितरे. ताचेर हात घालपाची एकल्याय पुलिसाक कापासदाद ना. मडगांवां हो गुण भोंवतना सगळ्यांक दिसता. मात पुलीस भयान कुड्डे. Tiger Anwar Sheikh is circulating the videos which creates the terror among the public. He is knowingly removing the videos and he is circulating it on the social media so that the people should get afraid of him. So he is the history sheeter of Margaon Town Police Station. Previously we are also submitted external proceedings and NSA proceedings against him, and is going on in the court of collector. So I request all the people to give any information about Anwar Sheikh if they came across. अनवरान कोयतो मारला म्हूण एकलो प्रुडंटाच्या कॅमेराचेर आयला. याने कुडचडे बाजारांतल्यान म्हाका उबारून घेवन गेलो आनी काकुमड्डी इथे म्हाका कोयतेन वार केले आनी म्हाजे कडेन 2 लाख रुपये मागपा लागलो. मागीर म्हाका म्हणपा लागलो तुजे कडेन भरपूर पयसो आहा आनी तूं फोन कर तुगे बायले आनी पयशे मागय. आनी मागे बायले फोन केलो आनी स्पिकर ऑन करून उलयला. मागे बायलेन ना म्हणलें आनी मागीर हांवें ताका हांगचे थंयचे अशें तशें करून 40,000 रुपया हांव जमा करून ताका दिले ते दीस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. कदंबाक वेळ प्रसंगाक कितें जायत सांगू नज. रस्त्यार बंद पडिल्ल्यो, ब्रेकडावन जाल्ल्यो, मदींच अकस्मात उजो लागपी कदंबा गोंयकाराक नव्यो न्ही. आतां कदंबाची दारांय उगडना जाल्यात. फोंडे बस स्टँडार एके पॅसेंजरांनी खचाखच भरिल्लें कदंबाचें दारूच उगडना जाल्ल्यान अशी परिस्थिती आयली. व्हिडिओ व्हायरल जाला. लिव्हर घातलें तरी उगडना. वेल्यान गाडी नवी. लोकांचेर इमर्जन्सी एक्झिटान उडी मारपाची पाळी.
आमदार क्लाफास आनी ताची घरकान्न बेकायदेशीर खडी क्रशराचो धंदो करता म्हूण पारोडेच्या आदल्या सरपंचाचो आरोप. आदलो सरपंच गाब्रियल फेर्नांडीस म्हणटा सरकारान आमदारा कडच्यान 8 लाख रुपया वसूल करून बेकायदेशीर गजालीचेर कारवाय करची. क्लाफास म्हणटा आरोपात तथ्य ना, जोकी खंय असल्यांक फुडें काडून आरोप करता. पारोडा मोळ्यां पारोडा हांगा एक लँड एक्वायर केल्लें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान आनी थिंगा एक इल्लीगल क्रॅशर घातला. वायोलेशन करून तेणें हो क्रॅशर चलयल्लो आसा. सो जवळ जवळ तेणी तेंची हेज प्रमाणे 3.75 mm तेणें हें केल्लें आसा. तेज प्रमाणे 8.91 crores 2008 to 15 तेजे कडच्यान रिकवर करून घेवचें अशें म्हूण मुगेलो डिमांड आसलो. हो पळ एक गाब्रियल फेर्नांडीस म्हणटा न्हू एक सरपंच ताका हांवें 3 फावटी फीड केला आमगे पारोडा पंचायतीन 3 फावट पंच बसलो उडोवन आनी तो आतां पिश्या भाशेन कसलें म्हणजे एलिगेशन घाता आनी ती हायकोर्टान आसतना तो कितको प्रेस करपाक शकता म्हणजे इल्लीगल या म्हूण कोर्ट हॅड टू डिसायड न्हू. हायकोर्ट हॅड टू डिसायड इज आय वॉज इल्लीगल ऑर नॉट. पंचायत तुमच्या अगेन्स्ट कोर्टान गेले का इंडिविज्युअल? हो इंडिविज्युअल हो गाब्रियल म्हणतो आनी ताका सगळें फायनान्सा जोखी आलें म्हाका कोता बिकॉज हांव इलेक्शनाक बसलो म्हज्या तेजे ऑपोजीट. हो गाब्रियल म्हणतो एका सोरो इल्लीगल सोरो ब्लॅक डुप्लिकेट कोता 2 भितर उडयल्लो सरपंच आसतना हो अरेस्ट जाल्लो. सो एलिगेशन तुजेर केल्या ती सगळी फॉल्स सगळी फॉल्स. अडवय 70 खैरीचे स्मगलिंग प्रकरणात राना खात्यान निमाणे 4 जाणांक अटक केली. 15 तारखेर लाकूड धरिल्लें. 15शीं उपरांत अटक धरल्यात तातूंत अडवय 70चो कृष्णा आप्पासाहेब देसाय, सिंधुदुर्गाचे तलवडेचो बाळा परब, प्रदीप मातोंडकर आनी संदीप मालवणकार अशे 3 जाण आसात. राना खात्यान 15 डिसेंबराक खैरीचे स्मगलिंगाचो टेम्पो आनी एक 4 व्हिलर धरिल्ली. अडवयचे आनीक एकलो दादलो आनी एक बायल रडाराचेर. अडवय 70 15 तारखेक राती चोरी आहे अशे ट्रकांतल्यान खैरीच्या लाकडाचे स्मगलिंग जाताले. जागृत थळाव्या तरणाट्यांनी ही गजाल पुलीस आनी राना खात्याक कळयल्ली. उपरांत राना खात्यान ही अल्टो कार आनी ही खैरीची लाकडान भरिल्ली टेम्पो जप्त केल्ली. ब्रेस्तारा राती उसरा ह्या प्रकरणात 4 जाणांक अटक जाली. अडवय 70 15 डिसेंबराच्या राती खैरीच्या लाकडाचे स्मगलिंगाची गजाल उक्ताडार आयिल्ली. थळाव्यांनी ही गजाल राना खाते आनी पुलिसांच्या नदरेक हाडली. उपरांत भरारी पथकान तांकां आडयले. ह्या वेळार खैरीच्या झाडांनी भरिल्लो टेम्पो आनी अल्टो कार सांडून आरोपी पळिल्ले. प्रकरणात अडवयच्या एकल्याचो सहभागाचो दुबाव आशिल्लो. ब्रेस्तारा राती राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडच्यान 4 जाणांक अटक जाली. अडवयचे कृष्णा आप्पासाहेब देसाई, सिंधुदुर्गाचे तळवडेचे बाळा परब, प्रदीप मातोंडकार आनी संदीप मालवणकाराक अटक जाल्या. ह्या चौगां बरोबर आनी एक 4 व्हिलर कारूय जप्त केल्या. ह्या प्रकरणात अडवयची एक बायल आनी एकल्याचो आस्पाव आसा. तांकां अटक जावपाची शक्यताय आसा. इतले मजगती अटक केल्ल्या 4 जाणांक सांजे उसरास जामीन मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंदूची नातलांनी नवें वर्स चर्चीन गरिबां खातीर ओंपलां. गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरा उलयलो. आल्तिनार आपल्या पॅलिसीचेर आर्च बिशपान नातलां आनी नवे वर्साचो भौशीक संदेश दिलो. चर्च गरिबां खातीर वावर करीत आयल्या, मात हें वर्स खंय खासा गरिबां खातीर आसतलें. The church in Goa has dedicated this year to the poor and the underprivileged. The theme that you read above the backdrop indicates that. When Jesus Christ began his mission on earth at the age of 30, he proclaimed, God has anointed me to bring good news to the poor. This being so, we cannot celebrate Christ or Christmas without including the poor into our celebration. If there is one season when we need to intensify our sensitivity, samvedana, and compassion, karuna, to the poor around us, it is this holy season of Christmas. आय लिगांत पयलेच खेप खेळपी रियल काश्मीर फुटबॉल क्लब पॉयंट्स टेबलांत टॉप सुवातेर पावल्या. शुक्रारा कोलकातात खडेगाड ईस्ट बंगालाक 1-1 ड्रॉ दवरून काश्मीरान आय लिगांत पयले सुवातेर बसका घेतली. गोंयचे चर्चिल ब्रदर्स सध्या 6व्या सुवातेर आसा, पूण आयताराक काटकांत इंडियन एरोजाक मारीत जाल्यार ईस्ट बंगालाक सकयल देंवन 4थे सुवातेर पावतले.